सगळ्यांक नमस्कार आणि माई मोगाचे येवकार। हांव किरण पालकार तुमकां सगळ्यांक हाच्या ह्या कार्यावळीक येवकारता। आयज आमी जमल्यात कोंकणी साहित्याच्या मळार एका नव्या पुस्तकाक येवकार दिवपाक। साहित्य आपल्या विचारांक अभिव्यक्त करपाचें एक माध्यम। हें साहित्य रचतना समाज भान दवरप गरजेचें आसता आनी हें कसप थोड्याच लोकांक जमता। अशें म्हणटात जे सामान्य मनीस पळोवंक शकना ते एक लेखक पळोवंक शकता। समाजान जें कितें घडटा ताचें चित्रण एक लेखका परस अदीक कोणूच बरे तरेन करूंक चित्रावंक शकना। लेखक हें सगळें करून भाशेची, साहित्याची आनी समाजाची सेवा करता। कोंकणी साहित्यान आयज अशाच एका नव्या साहित्याची भर पडटा। कोंकणी साहित्यान आयज भर पडटा शोभा फुलकार हांच्या जिणे चक्र ह्या पुस्तकाची। शोभा फुलकार हांची वळख सांगची जाल्यार तांच्यांनी बाल साहित्य, कविता संग्रह तांचे उजवाडाक आयिल्ले आसात। तांकां कांय संस्था वतीन पुरस्कार लेगीत फावो जाल्ले आसात आनी आयज तांचो निबंध संग्रह, लेख संग्रह जो आसा उजवाडाक येता। आयच्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हूण लाभल्यात नामनेचे कोंकणी साहित्यीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सर, मानाची सोयरी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर मडगांव हांचे मुख्याध्यापक भौमानेस्त अनंत अग्नी सर, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मानेली भौमानेस्त नयना आडरकर मॅडम, तशेंच आमचे मदीं आसात ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष तशेंच इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा ह्या संस्थेचे अध्यक्ष भौमानेस्त दशरथ परब सर, ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशन्सचे भौमानेस्त दिनेश मणेरकर सर आनी आयज जांच्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाता ते लेखिका भौमानेस्त शोभा फुलकार। हांव मागतां भौमानेस्त शोभा फुलकार आनी दिनेश मणेरकर सर हांचे कडेन तांणी मानेस्तांक मानान माचयेर हाडचें आनी आपली बसका मानान घेवची। सगळ्या मानेस्तांक येवकार। हांव ह्या वेळार मागतां संजना पब्लिकेशन्स वतीन दिनेश मणेरकर सर हांणी येवकाराचें उलोवप करचें। सगळ्यांक मन काळजा सावन येवकार। आज शोभाबाईचें जिणे चक्र हें पुस्तक लोकार्पण जाता। शोभाबाई एक बरी कवयित्री आनीक ह्या फावटी तिणें निबंधाचें पुस्तक उजवाडाक हाडपाचें धाडस केलां। शोभाबाईचें पुस्तक म्हाका दिसता म्हजे कडेन जवळ जवळ फाटलें वर्स 1.5 वर्स तरी उरलां हें पुस्तक न्ही, ऑलमोस्ट हय। आनी ताजे बरोबर एक बाल साहित्याचें पुस्तकय ताजें आसा जें एक फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर प्रकाशीत जातलें। आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमकां मानेस्त म्हूण लाभल्यात मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, मानाचे सोयरे भौमानेस्त अनंत बाबगनी, भौमानेस्त नयनाबाई आडारकार, आयच्या सुवाळ्याचे अध्यक्षपद भुशयतात भौमानेस्त दशरथ परब। तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार दिता। शोभाबाईक आयच्या दिसा हांव परबी भेटयतां। ताजे कडेन खूब उमेद आसा लेखनाची आनीक ही उमेद आनीक आरोग्याची साथ हें जो मेरेन मेळटा तो मेरेन हांव म्हणन की शोभाबाईन जाता तितलें लेखन करचें, साहित्य निर्माण करचें, नवे नवे विशय घेवचे आनीक बरी पुस्तकां, नवी पुस्तकां आमकां भेटोवची। आयच्या दिसा हांव तांकां परबी भेटयतां तांच्या ह्या पुस्तका खातीर आनी किरणबाई पालकार हांकां येवकार दिता। तुमकांय सगळ्यांक आज सगळे मानेस्त मुजरत हांगा आयल्यात। शेनवार आज जरी सुटयेचो दीस आसलो तरी एक दनपारां एक मातशी एक जॅम काडपाचो दीस तरी आसतना तुमी आज हांगा मुजरत हजर रावल्यात ह्या खातीर तुमकांय येवकार दिता। देव बरें करूं। देव बरें करूं सर। उतरांनी येवकार जाल्लोच आसा। हांव आतां मानेस्तांक आमी फुलांनी येवकारतात। हांव मागतां बाय सानवी कोरगांवकर हाचे कडेन की तांणी आयचे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकां फुलां भेटोवन येवकार दिवचो।
बाय सानवी हे मॅडमीचे स्टुडंट आसा अशें तांच्यांनी वळख दिल्ली बायची. तशेंच परत एकदा मागता बाय सानवी कडेन की तांणी आयची मानाची सोयरी भौमानिस्त अनंत अग्नी सर हांकां फूल दिवन येवकारच्यो. तशेंच भौमानिस्त नयना आडारकर हांकांय फुलां दिवन येवकारचें. आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानिस्त दशरथ परब हांकांय फुलां दिवन येवकारचें. आणि आयज जांच्या पुस्तकाचें लोकार्पण जाता त्यो लेखिका भौमानिस्त शोभा फुलकार हांकांय फुलां दिवन येवकारचें. आयच्यो सुतरणी वैदिका बाय किरण पालकार हांकां एक फुलाचो तेरो तुरो. देव बरें करूं बाय सानवी. फुडले स्वातीर आमी पुस्तकाचें लोकार्पण ह्या वेळार करतात. भौमानिस्त शोभा फुलकार हांचे जिणे चक्र हो लेख संग्रह आयज आमच्या भेटीक येता. मागता सगळ्या मानेस्तांनी ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करचें. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं. मागता ह्या समयार जांच्या पुस्तकाचें लोकार्पण जालां त्यो भौमानिस्त लेखिका शोभा फुलकार हांचे कडेन तांणी ह्या वेळार आपलें मनोगत व्यक्त करचें. माचयेर बशिल्ले मानेस्त आनी सामकार आशिल्ले भौमानेस्त सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. म्हजी इश्ट, म्हजी साहित्यकार, म्हजी स्टुडंटां आनी म्हजे बरे मागपी हांच्या आशिर्वादान आनी तांच्या सांगातानूच हांव बरोवंक शकलें. जाणे जाणे कोणी म्हाका मुद्दाम फोन करून म्हज्या साहित्याक उर्बा दिली तांकां खूब खूब मनांतल्यान देव बरें करूं. कारण तांचे एका फोनार अथवा एका ताळयेन हांव बरोवंक पावलें. सगळींच भुरगीं मळबान उठ्ठात आनी मुखार पावता बेश्टी अशी नासता, थोड्यांक धुकलचें पडटा. तितूंतलेंच हांव, म्हाकाय धुकलचें पडलां म्हणून हांव मुखार सरलां. जिणे चक्रांनी धुकल्ला आनी म्हज्या बऱ्या मागत्या इश्टिणींनी धुकल्ला म्हणूनच तर हांव बरोवंक पावलें. ह्या साहित्यान ह्या म्हाज्या प्रत्येक कवितेन आनी म्हाज्या लेखान म्हाजें मन उक्तें जाता. आनी प्रत्येक हितून म्हाज्या जर मनान दिसता ही भुरगीं हांगा बसले इल्लीं ती सगळ्यां भितर कवी लेखक आसा ना न्ही. तुमी सगळीं 60 वर्सां जावन सुद्दां बरोवंक शकता, तुमचे अनुभव बरोवंक शकता. तुमी समजुशे आमी कमी ना. केन्ना केन्ना कांसवाचेर चालीनूय चलतलीं खूब पयलीं पावोन तांकां प्रायजां मेळटा, सगळें मेळटा. हांव चड उलयना, फक्त इतलेंच मागता की म्हज्या खातीर जेणे कोणी साहित्यान उर्बा दिल्या तांकां खूब खूब देव बरें करूं. आनी हांव म्हज्या पुस्तकाक लागून म्हाज्या साहित्याक लागून चल तूं कर अशें म्हणणारी, चल गो प्रोग्रामाक वयता मुगो चल अशें म्हणणारी म्हजी सून, तिका खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक केन्ना केन्ना पांय थकता तेन्ना आदार दिवपाची गरज आसता. तें काम दुयेचेर कशें काम म्हज्या सुनेन केलां ताका हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजें पुस्तक जातलें काय ना हें टेन्शनान आसतालें हांव. आनी दर खेपी म्हजें पुस्तक मुखार सरपाक आनी तें करपाक लागून दिनेश बाबान जे कितें त्रास काडला तांकां सगळ्यांक हांव आनी ताकाय बी खूब देव बरें करूं म्हणटा. तेजे उपकार हांव सदांच आठयतलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. तुमचे कडल्यान साहित्याची सेवा अशीच घडू अशी आस्त बाळगिता. फुडले सुवातेर हांव मागता ह्या सुवाळ्याची मानाची सोयरी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाल्ले लेखिका भौमानिस्त नयना आडारकर हांच्यांनी ह्या वेळार आपलें उलोवप करचें. विधिविधी मानेस्त भौमानिस्त प्रकाश बाब, भौमानिस्त अनंत बाब,
मनीस दिनेश बाब हांगासर शोभाबाय उत्सवमुर्ती आमचे दशरथ बाब हांगा सभाघरांत हाजीर आशिल्ले माधव बाब रमेश बाब आनी सिद्धाबाय आनी सगळे म्हणजे इश्ट आनी इश्टिणींक म्हजो माया मोगाचो नमस्कार. सगळ्यात पयलीं हांव शोभाबायक त्याच्या जिणेचक्र ह्या पुस्तका खातीर परबी भेटयता. तशेंच साहित्यकारांच्या प्रसवणेक उजवाडाचो मार्ग दाखोवपी संजना प्रकाशनाचे धनी दिनेश बाब मडेरकार हांकांय नव्या प्रकाशना खातीर हांव तांकां परबी भेटयता. फील युअर पेपर विथ द ब्रिदिंग्स ऑफ युअर हार्ट ही गजाल शोभाबायक सामकी लागू जाता हें ताचें साहित्य वाचतका आमकां कळटा. आयज हांव ताच्या ह्या पुस्तकाचेर चडशें उलोवचें ना, पूण वयल्या उतरांक सार्थ करपी ताच्या जिणेंतले म्हाका आयिल्ले कांय अणभव हांव तुमच्या मुखार मांडूंक सोदतां. 2007 ते 2008 वर्सांचो हो काळ. त्या वेळार शोभा एक दीस अशी सुना प्रांतांत आयले आनी सुना प्रांताच्या सब एडिटर डेस्काकडेन उबे रावन म्हज्या नांवाची चवकशी करपाक लागले. तें हांवें पळयलें ताका आनी ताका आपयलें यो अशें म्हजे सगळें आयलें तें आनी ल्हवूच एक कविता दिली म्हजे कडेन आनी भोव नमळान म्हणपाक लागलें छापूंक जातली अशें म्हणून. हांवें ती कविता वाचतकच म्हाका जाणवलें की हें एक समाजाचो एक घटक आपूण एक समाजाचो घटक अशी मानपी हे व्यक्तिमत्व आनी आपूण समाजाचें कितें तरी देणें लागता हें ताका जाणवलां म्हणून हें तें बरयता. तातूंतल्यान हें समाजाची सेवा केल्ले भशेन ताणें हें साहित्य सगळें बरयता. मागीर ताचें हांवें जायतें उतें उलोवपाक लागलें म्हजे कडेन मागीर परत परत मेळपाक लागलें उलोवपाक लागलें. तातूंतल्यान म्हाका जाणवलें की हाका समाजान जाता जो अन्याय जाता त्या विरोधांत सामकें पोटेंटीन उलयता. ताका राग येता तिडक येता आनी तें उलोवपाक लागता तेन्ना म्हाका म्हणजे ताच्या कवितेंतल्यानूच तें सगळें जाणून येतालें. म्हाका तें लेख बरयता तातूंत म्हाका जाणून येतालें. एक दीस ताणें म्हाका एक गजाल सांगली. मरतकच मसणभुंयेक मेल्ल्या मनशाचें वस्त्र काडून ताका सामकें निर्वस्त्र करून ताका नग्नावस्थेन दहन करतात म्हणून. आनी मागीर ताणें सांगलें जी बायल जीणभर आपल्या आंगार कपडे घालून आपलें आंग धांपून दवरता लोकां मुखार ताका तांचे मसणभुंयेन व्हरतकच ताका मागीर तें उक्तें करतात वस्त्र काडून. तो तुजो अपमान न्ही गा म्हणपाक लागलें. सामकें तिडकीन उलोवपाक लागलें. हें सामकें बंद जावपाक जाय अशें म्हणून म्हाका कौतूक दिसलें. म्हणजे अशें सहसा कोण अशें उलयना. प्रत्येक आपआपलें कितें तरी कविता जावं अशें कथा बिथा अशें मांडटानी वतालीं. हें म्हाका एक वेगळें उदक दिसलें म्हणून हांवें ताका म्हणलें तूं बरोवन काड आनी ताणें तें बरोवन म्हाका दिलें. हांवें पुस्तक तें छापून आयलें आनी मागीर अशें कितलेशेच म्हणजे समाज प्रबोधन करपी अशे कितलेशेच ताचे विशय घेवन ताणें जायतें लेखन त्या वेळार साहित्य हातूंत सुना प्रांतांत बरयल्लें आसा. कोंकणी विशीं कोंकणी लोकांक संघटीत करपा विशीं एकटीक दवरपा खातीर आनी पणजेंत एक काव्य मैफिली भशेन एक हें आसूं जाय मैफिल आमची आसूं जाय म्हणून तें सामकें म्हज्या फाटल्यान ताची खूब खर इच्छा आशिल्ली. आयिल्ले फावटी सुना प्रांतांत ताणें म्हणप हांगा कांय ना मुगो आमी कोण मेळना मुगो कवी मेळना कांय ना कितें तरी करूं जाय. आनी ही खर इत्सा बाळगून ताणें म्हाका अक्षरशा पिळ्ळां म्हणल्यार उपकारता. परत परत योगेश सदांच म्हणप ताणें पळय मुगो आमी कितें तरी करया म्हणून. मागीर एक दीस ताका कोंकणी अकादेमीन एक कार्यावळ आशिल्ली तेन्ना म्हाका भरत बाब मेळ्ळे तेन्ना हांवें ताका वळख करून दिली आनी सांगलें की अशें अशें म्हणटा ताजो विशय असो असो आसा म्हणटा करया म्हणून. आमी म्हणलें पळोवया एक ताचेर एक ताजें कितें तरी करपा खातीर एक बसका घेवया आनी तिगाय मेळून आमी टी.बी. कुंदान मेळ्ळीं आनी थंय आमी थारायलें की एक सोमार आमी सुरवात करया आनी नांव दिवया ताका उक्तें मळब. आनी उक्तें मळबाचो बॅनर बिनर कसो असो सगळें डिस्कस केलें. भरत बाब गेले आनी हांव आनी ते सकयल काफे हातूर भोसलेन आमी च्या पिवपाक बसलीं. इतल्यान नागेश बाब आयले. आमी नागेश बाबाक सांगलें आमी अशें अशें करूंक सोदता. ताका उमेद जाली. तें म्हणपाक लागलें च्या आनी बिस्कीट म्हजी. म्हणजे एक जालें कार्यावळ सामकें एका दिसा सोमारा आमी सामकें उमेदीन तें आनी हांव अशें सामकें उमेदीन सामकी भरिल्ली आनी भरत बाब तिगांनी मेळून एक काव्य मैफिलीचो पयलें उक्तावण सुवाळो केलो. व्हडलो दबाज्यान जालो तो. जायते नामनेचे मराठी आनी कोंकणी कवी थंय आयले आनी बरो जालो तो. बरी जाली ती कार्यावळ. आतां कोंकणी विरोधांत कोणें आवाज काडल्यार शोभाक तिडक येता. ते मागीर तशें उलोवन दाखयता बरोवन काडटा. ताच्या कवितांनी आनी लेखांनी आमकां ताची झलक दिसता. कोंकणीची कसलीय कार्यावळ आसूं भलायकी बरी नासतनाय तें जाता तशें ते कार्यावळीक येवन आपलो तेंको दिता. ही ताची कोंकणी वयली मोगाची पावती. जिद्दीच्या बळग्यार केदी वाट आसूं चलूं येता हें शोभान त्या वेळार दाखोवन दिलां. ताची भलायकी सदांच दोलायमान परिस्थितींत तरी ताचेर मात करून ताणें आपले लेखणेंत सातत्य दवरलें. बाल साहित्य ललीत निबंध कविता हाचे वरवीं आपल्या उत्फर्क्यांक वाड करून दिली. समाजाच्या सुखदुख्खांक समजून घेवन ताचेर आपले विचार मांडले.
शुभाक बरी भलायकी आवडटा आणि हाच्या मुखारूच ताची लेखणेची धार अशीच पळजळत रावची अशी प्रार्थना करता. म्हाका आयज हे कार्यावळीत मानाचो पाठ दिल्ल्या खातीर हांव शोभाबाईचे आनी संजना पब्लिकेशनाचे खूब उपकारी. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. कार्यावळ मुखार व्हरतना हांव मागता कार्यावळीचे मानाचे सोयरे भोवमानेस्त अनंत अग्निसर हांणी आपले उलोवप करचें. आयच्या ह्या कार्यावळीक अध्यक्ष म्हणून लाभिल्ले इन्स्टिट्यूट मॅनेज स्प्रांगाचा संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ बाब परब, तेच प्रमाणे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आणि आमचे इश्ट कथा कादंबरीकार डॉक्टर प्रकाश बाब पर्येंकार, तेच प्रमाणे बाल साहित्याचो पुरस्कार केंद्रीय साहित्य अकादमीचो हालींच फावो जाल्ली लेखिका आणि सातत्यान पत्रकार म्हणून असत किंवा लेखक म्हणून असत बाल साहित्याच्या क्षेत्रां भितर योगदान दिवपी नयनाबाई आडारकर, तेच प्रमाणे लेखिका शोभाबाई, सुंदर आवाजान निवेदन करपी बाई किरण, तेच प्रमाणे मुखार बशिल्ले साहित्य अकादमीचे तिसरे फावो जाल्ले आणि हालींच जाल्ल्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ज्यांनी सन्मानान स्वीकारले आणि तितल्याच प्रभावीपणान ते निभयले ते माधवबाब बोरकार, साहित्य अकादमीचोच पुरस्कार फावो जाल्ले लाड सर, जॉन बाब आसात, उदय बाब आसात, शोभाबाईच्या परिवारांतले सगळे. तुमकां सगळ्यांक तुमच्या मुखार उबो रावन उलयतना खऱ्यांनीच आयज आनंद भोगता, कित्याक दिनेश बाबान सांगलें की धाडस केला म्हणून निबंध बरोवन निबंध संग्रह उजवाडा काडपाचें. एक कवयत्री म्हणून ज्यांची वळख आशिल्ली इतली वर्सां कोंकणी साहित्याक, कोंकणी लोकांक, कोंकणी वाचकांक, आणि आयज एक निबंधकार म्हणून किंवा एक लेखकार म्हणून तांची वळख कोंकणी समाजाक घडटा. आणि ते घडटना ह्या पुस्तकाक म्हजी प्रस्तावना लाभल्या, म्हाका प्रस्तावना बरोवपाची संद मेळ्ळी, म्हणजे भाग्य हांव अशें समजता. आणि ती दिल्ले खातीर दिनेश बाब मणेरकार आणि ताच्या सगळ्या टिमीक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. हालींच जेन्ना केरळाक कोचीनाक साहित्य संमेलन जाल्लें, थंय एका अशाच प्रकाशन रिलेटेड एका सेशनाक एका वक्त्यान प्रश्न केलो की कितले हांगा मुखार बशिल्ल्या कितल्या लेखकांक रॉयल्टी मेळ्ळी काय म्हणून, आणि एक 7-8 लोकांनी हात वयर काडलो आणि तांकां जेन्ना विचारलें तुमकां खंयच्या प्रकाशन संस्थेन रॉयल्टी दिली काय म्हणून, आनी ती संस्था आशिल्ली संजना पब्लिकेशन्स. फाटलीं जवळ 5-7 वर्सां सातत्यान कोंकणी प्रकाशनाच्या माळाचेर वावुरतना बऱ्यांतले बरें साहित्य उजवाडाक हाडून आमच्या मुखार ते दितना संजना पब्लिकेशनान लेखकांक जो मान सन्मान फावो जावपाक जाय तेय दिवपाचे तांणी मोठेपण दाखयलां. त्या खातीर दिनेश बाब हांकांय बी हांव चड आनीक चड परबी ह्या वेळाचेर भेटयतां. जिणेचक्र हो शोभाबाई फुलकारांचो लेखसंग्रह, आनीक ह्या लेखसंग्रहा भितर जशें तिचो मूळचो पिंड हो कवयत्रीचो, आमकां तिचे लेख वाचतना सुद्दां तातूंत भितर खंय तरी काव्य दिश्टी पडटलें, खंय तरी कविताच आमकां लेखाच्या माध्यमांतल्यान मुखार वता असो तरेचो भास जातलो. कारण तिच्या निबंधांत, तिच्या लेखांत लालित्य आसा, मनशा बरोबरच मनजात ही प्राकर्शान प्रत्येक लेखां भितर, ऑलमोस्ट प्रत्येक लेखां भितर खूब प्रभावीपणान अशी आयल्या. म्हणजे ती मनशाच्या बद्दलची संवेदना जितली तिका आसा तितलीच मनजातीच्या बद्दलची संवेदना ह्या लेखिकेक आसा. आनीक संस्कृताय आमची, ताचे बरोबरच रिती रिवाज, परंपरा आदी सगळे विशय खूब प्रभावीपणान तिच्या सगळ्या लेखां भितर आयिल्ले आसात. ह्या निबंधाचे विशय जावं धाटणी, मांडणी हांच्या सगळ्याच्या नदरेंतल्यान जर पळयले जाल्यार जे सर्वसामान्य निबंध असतात किंवा लेख असतात ताचे परस ते वेगळे कशे तेय हांव तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करतलो. की तिचे भोवतेक लेख जे आसात ते स्वताच्या अणभवांतल्यान आयिल्ले आसात आणि ते वाचतना जाणवतात की हे लेखिकेक अणभव आयिल्ले आसतले आणि तातूंतल्यान तेणे ते बरयल्यात आसतले म्हणून. पण ते खंयच तिणें अशें वाचतल्यांच्या माथ्यार मारले नात किंवा एका थारावीक फासकेन मांडले नात. ताका बरे तरेन मनरिजवणेचे ताका हें दिवन, ताका लेप दिवन ताचे बरोबरच समाज प्रबोधनाचें काम करपाचें काम हे सगळे निबंध करतात. लेखिकेची मनशा मदले नाते संबंध जे आसात ते नाते संबंध आसत किंवा मोनजाती संदर्भातले हांवें आदीं सांगलां ते प्रमाणे ती संवेदना आसत. इतली भावनीक आनी तराळ आसा की ते वाचत रावचे कशें दिसतात. आनीक खेरीतपणान तिची कल्पना शक्ती, तिचे विचार स्वताचे, लेखिकेच्यो भावना, तिचो अभ्यास आणि सामाजीक लागणूक ह्या सगळ्यांतल्यान निमाणे कडेन जेन्ना लेख थांबता तेन्ना तो एक संदेश दिवन, एक कितें तरी बोध दिवन, कितें तरी घेवपा सारकें कितें तरी दिवन हे सगळे निबंध थांबतात. मुळात आमकां सगळ्यांक खबर आसा की निबंध हो एक भोवरंगी आनी भोवणगी असो साहित्य प्रकार.
हेर साहित्य प्रकारां परस वेगळो. अणभव, संवेदना, अभ्यास आसा ज्याचे कडेन तेच बरे तरेन हे निबंध बरोवपाक शकतात आनी पानार ते देंवले उपरांत ते तितलेच प्रभावी जावन वाचका मेरेन पावपाक शकतात. आणि म्हणूनच हे सगळे लेख तटस्थपणान जर वाचपाक आमी गेले जाल्यार ते खंयच लेखिकेन हांव आदी सांगला त्या प्रमाणे आपले अणभव आसत किंवा आपले विचार आसत आमचेर थापले ना, वाचतल्याचेर थापले ना. आमकां विचार करपाक, आमच्या नदरेंतल्यान विचार करपाक ते आमकां सगळ्यांक प्रवृत्त करतात. निबंध हो सदांच एक आत्मनिश्ठ असो लेखनाचो प्रकार. तातूंत आपूण चड दिसता आणि तोच हे लेखिकेच्या ह्या सगळ्या हातूंत भितर, ह्या सगळ्या निबंधां भितर, ह्या सगळ्या लेखां भितर दिसता. पूण हो हांव जो आसा हो हांव म्हाका म्हज्या भितरय दिसता. हो तुमी जेन्ना वाचतली तेन्ना तुमकां तुमच्या भितरय दिसतलो. आणि हे लेखिकेचें सामर्थ्य आसता. म्हणजे हांव जेन्ना लेखिकेचो हांव वाचता तेन्ना तो हांव जाता. जेन्ना तुमी वाचतले तेन्ना तुमकां ती अनुभूती येतली आनी तुमी आपूण जावन वाचतले. कारण ह्या निबंधांतली, ह्या लेखांतली सगळीं पात्रां आसात, कॅरेक्टर्स आसात किंवा विशय आसात ते आमच्या सरभोंवतणीचे आसात, आमच्या दिसपट्टी जिणेंतले आसात आणि म्हणून ते आमकां खूब लागींचे कशे दिसपाक लागतात. ह्या निबंधाची भाशा शैली जर पळोवपाक वचत जाल्यार सामकी सादी, सोपी, सुटसुटीत, म्हणजे खंय क्लिश्ट उतरांचो वापर लेखिकेन केल्लो ना. जी उतरां आमी दिसपट्टी वापरतात, जी सहज वापरांत वापरतात आणि म्हणून वाचतना एका ओघांत ती वाचप जातात. खंयच तुमकां मदीं इंटरप्शन येना. एखादो उतर कठीण जावन किंवा एखादो वाक्प्रचार कठीण जावन म्हणी ओपारींचो उल्लेख उपेग इतल्या सुंदर तरेन केला, लोकभाशेचो उपेग इतलो सुंदर भाशेन केला की ह्या सगळ्या हांकां जशें आमी म्हणटात की गोंयांक आमी हुमण करतात आणि खेरीतपणान सुंगटांचें हुमण करतात. सुंगटांच्या हुमणाक आमी मातशें रूच येवचें म्हणून तातूंत आमाडो किंवा मुळो किंवा भेंडो बी घालतात. ते घालिना जाल्यार हुमण जाताच. पण हे सगळें घालतकीर जशें त्या हुमणाक इल्ली चड रूच येता तशे तरेन हे सगळे भाशीक अलंकार जे आसात ते घालून आपले निबंध, आपले लेख सगळे चड तरेन अशे खुसखुशीत करपाचें काम हे शोभाबाईन केल्लें आसा. तिच्या लेखांक अशें आटापाची हें ना की तेन्ना मर्यादा ना. कांय निबंध किंवा कांय लेख खूब ल्हान आसात. जशे रवींद्र बाबाचे लेख सामके ल्हान, म्हणजे एक 3-4 मिनटां भितर वाचून जावपाचे. तशेय तिचे लेख आसात कांय आणि थोडे भितर ते थांबतात, एक चक्क करून प्रभाव घालतात तुमच्या मनाचेर आणि ते थांबतात. आणि कांय लेख जे आसात ते दीर्घ लेख आसात, ते 2-3 पानां सुद्दां चलतात आणि कांय लेख अर्ध पानां भितरच थांबतात. सो ही एक वेगळी तांच्या ह्या साहित्य प्रकारांची किंवा लेखांची एक विशेशण अशें म्हाका दिसता. चडशे लेख जे आसात ते वर्णनात्मक स्वरुपाचे आसात, ते व्यक्तिचित्रणात्मक स्वरुपाचे आसात, ते भावात्मक स्वरुपाचे आसात आणि ताका लागून जे निबंधाचे वेगळे वेगळे प्रकार आसात ते सगळे वेगळे वेगळे प्रकार किंवा लेखांचे वेगळे वेगळे प्रकार आसात ते हाताळपाचें काम तांणी केल्लें आसा. आनीक जर आमी पळयलें जिणेचक्र हे पुस्तकाचें नांव, लेख संग्रहाचें नांव, आनी तांणी सांगलाच की जिणेचें चक्र, आनीक तातूंत तिजें जिवीत पुरायपणान, तातूंत भितर तिजें भलायकी आसत किंवा तिजें परिवारीक जीवन आसत, तिजें समाजीक जीण आसत तिजी, हे सगळें आमकां ह्या लेख संग्रहांनी, ह्या लेखांतल्या सगळ्या लेखांनी आमकां खूब बरे तरेन दिश्टी पडटा. समाजांतलो मनशा मदलो मोग, दुबळेपण, नाते संबंध, यादी, भितरेपण, लाचारी, चोरीची कचोरी करपाची प्रवृत्ती, आयज कितें जालां दुसऱ्या कडेन आसा म्हणून म्हाका जाय अशे तरेची प्रवृत्ती खूब वाडपाक लागल्या. अशा प्रवृत्तींतल्यान तयार जावपी मानसिकताय, तातूंतल्यान तयार जावपी चोरयेची वृत्ती खूब सुंदर तरेन दाखोवन दिल्या. आणि म्हणून सगळ्या एज ग्रुपाच्या वाचकां खातीर हें पुस्तक एक महत्वाचो संग्रह थारतलें अशें हांव आस्त बाळगितां. शोभाबाईच्या दरेका लेखांक हांवें आदी सांगला त्या प्रमाणे एक लालित्य आसा, सहजताय आसा, सहज सोपी सुटसुटीत भाशा शैली आसा आनी ताका लागून हे सगळे लेख जे आसात ते वाचनीय जाल्यात, ते अशे बरे सुरभूस अशे जाल्यात, म्हणजे हांव पदार्थांच्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार, आनी म्हणून ते वाचनीय जाल्यात. शोभाबाईक अशीच सतत सर्जनशील साहित्य बरोवपाची तांक फावो जावं, तिका तशी भलायकी फावो जावं आनी बरें आयुश्य तिका मेळोवन तिच्या हातांतल्यान कोंकणी सरस्वतीची सेवा सातत्यान घडोवं अशें मागतां. आनीक म्हाका ह्या कार्यावळीक मुजरत मानाचो सोयरो म्हणून मान दिलो, ते मान दिवपाचें मोठेपण आमच्या कोंकणी चळवळी भितर आसा. आनीक ताकाच लागून म्हज्या सारको सामान्य मनीस हांगा माचयेर बसता आनी खूब मोठे मनीस तुमच्या सारके मुखार बशिल्ले आसतात, ती उलोवपाची तांक आमकां ह्या चळवळीनच दिल्या. तुमकां सगळ्यांक चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर हांव मागतां आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांणी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. नमस्कार.
माचयेर बशिल्ले आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष उमानदीक दशरथ परब सर, मानाची सोयरी म्हणून उपलब्ध आशिल्ली माचयेर उमानदीक नयना आडारकर आनी मानाची सोयरी भोवमानदीक आनंद अग्नी सर, पुस्तकाची लेखिका शोभा फुलकर, आमचे फाटल्यान बशिल्ले आमचे प्रकाशक दिनेश मळेकर सर, तुमच्या मदीं ज्येष्ठ साहित्यीक आसात माधव बोरकर, नाड आसा, आगेर सर आसा, फाटल्यान खूब जाण आमचे साहित्यीक बशिल्ले आसात. शोभाबाई आमच्या मुखार कवयित्री म्हणून आयली. खूब बरें तांचे त्या संदर्भातले एक यादी नयनाबान सांगली आमकां. ताची खूब कविता हांवें उक्त्या मळबाक जेन्ना कवी संमेलन जातालें तेन्ना आयकल्यात हांवें. आनी खूब एरियेन अशे कार्यक्रम एटेंड करपी अशे शोभा फुलकर. पूण मध्य काळान तांच्या हेल्थाक मातसो प्रॉब्लेम जालो. त्या वेळार तांचे घरा पाविल्लो हांव. आनी अशें दिशिल्लें की आतां म्हणजे ताजे भायर सरप खूब कमी जातालें. पूण खूब बरें दिसता की तांचे 3 कविता संग्रह आयल्यात, 3 बायल साहित्याची पुस्तकां आयल्या. आनी आतां जर निबंधाचो संग्रह तांचो प्रकाशीत आयज जाता आनी जालो तो, आनी फुडें आयकलां तशें पब्लिशरा कडल्यान की आनी एक पुस्तक तांचें येवपाचें आसा. आनी ह्या पुस्तकाक 1.5 वर्साचो काळ लागलो म्हणून प्रकाशकान सांगलें. हें सांगपाचो इतलोच म्हजो उद्देश आसा की जरी आपलो मध्य काळान आरोग्याचो जरी प्रॉब्लेम जरी जालो जाल्यार तें रोवपाचें थांबलें ना तें शोभाबाई, आनी तें बरयत रावलें. आनी म्हाका ताकाच लागून हो ताजो निबंधाचो संग्रह आमच्या मुखार आतां प्रकाशीत जाल्लो आसा. खंयची एक कलाकृती तेजी आतां 5-6 पुस्तकां आयल्या. हें 7वें पुस्तक, फुडलें 8वें एक पुस्तक येतलें. हांव असो सदांच अशें म्हणटा की एखादी साहित्य कृतीच एका लेखकाक नांव दिवन वता. साहित्य कृतीच ही लेखकाक व्हड करता. ती मागीर पयली आसूं, मदली आसूं, निमाणी आसूं, खंयची आसूं. वो एकदां एका परस चड कलाकृती लेखकाक नांव दिवन वता, नांव जोडून वता. तशा भाशेंतल्यान अनुवादीत जाता, अणकारीत जाता, सर्वदूर पावता ती साहित्य कृती. ताची कारण वेगवेगळी आसूं येता. कारण एखादी साहित्य कृती अशी आशयान विशयान सशक्त आसता. ताजो एखाद्यान मांडपाची पद्दत आकृतीबंद वेगळो आसूं येता, वा तातूंत एक विशिश्ट अशे भाशीक प्रयोग केल्ले आसूं येता, वा ती हेरा साहित्य कृतीच्या हटके आसूं येता. नॉट ओन्ली कोंकणी बट तुमी बाकीच्या साहित्य कृती तुळा करून ती वेगळी आसूं येता. म्हणून ती वाचकांक भावता, समिक्षकांक भावता. अनुवाद करप्यांक ते दिसता की हें पुस्तक बरें आसा, तें म्हाका अनुवाद करून दुसऱ्या भाशेन व्हरपाचो आसा म्हाका. म्हणूनच कांय लेखक एका साहित्य कृतीच्या नांवान वळखतात. रविंद्र बाबान कितलेशेच बरयलें, रविंद्र केळेकरान जावं आमचे रविंद्र टागोरान. पूण गितांजली ताका ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळ्ळो न्ही, ती फक्त भारताचोच न्ही की भारता भायर ताका नांव जालें. म्हणून थंय ताका वळख निर्माण जाली. लिओ टॉल्स्टॉयची वॉर अँड पीस ही आयज जागतीक पावंड्याचेर अशी चर्चा जावपी अशी कलाकृती आसा. तशे असंख्य अशे अनुवाद जावन जाले. कोंकणीन जालो ना, मराठीन जाला तेजो. सगळ्या भारतीय भाशांनी, जगातल्या भाशांनी ते जालें. लिओ टॉल्स्टॉय हो सगळ्याक सर्वदूर पावलो. खंयचेय घेयात तुमी, आमचो मराठींतलो विश्वास पाटील घेयात, बरो एक हिस्टॉरिकल फिक्शन बरोवपी आसा. अनेक अश्यो कादंबरी तेणी इतिहासीक कादंबरी दिल्या आमकां. पूण पानिपतकर म्हणटा ताची वळख आसा. बाकीच्यो बरयल्योच ताणें. झाडातातीक तांकां साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळो. पण पानिपतकर म्हण नांव घेवन तो मुखार कोणी ताका म्हणटा पानिपतकर आयलो. कारण एक कलाकृती जी ताका जगयता, ताका उत्साह दिता, आनंद दिता, मुखार व्हरता. अश्यो कितल्योश्योच अश्यो कलाकृती आसात ज्यो लेखकाची अशी आयडेंटिटी निर्माण करता.
कारण ती कितें करता की हे कलाकृती एका विशिश्ट तत्कालीन काळाचो वेध घेवपी आसता. एक सामाजीक विषमता वा विसंगती ती सांगता. तत्कालीन राजकीय बेबंदनशाही जी आसा वा आमचे क्लास कॉन्फ्लिक्ट आसा वा जातीय पावण्यार जावपी खच्चीकरण आसूं येत वा धर्मा मदीं जावपी तंटे आसूं येत, असो एक लेखक सदांच एक वेध घेता. ताजी ही कारणां जी आसा ही कारणां अशी केंद्रस्थानार दवरून लेखकाच्या कलाकृतीची अशी एक हें जाता, म्हणजे तेजें परीक्षण जाता. हांवें कित्याक सांगता, तुमी पळयल्यार एक सांगता की हांव विशमते संदर्भान उलयलां हांगासर, विसंगती संदर्भान उलयलां. एकदां लेखक आपल्या समाजांतली, आपल्या धर्मान जावपी ज्यो अडचणी आसा वा धर्मा मदीं भेद जो आसा ताच्या संदर्भान स्पश्ट उलयता. म्हाका यु आर अनंतपूर्तीचो एक कलाकृतीचे हांगासर मुद्दम याद करता. संस्कार म्हणजे कादंबरी चड व्हडली ना कादंबरी, 129 पेजीस इतलीच आसा ती. आतां ही कलाकृती जर तुमी पळयली जाल्यार ह्या कलाकृतीन एक यु आर अनंतपूर्ती हो व्हडलो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेतो लेखक. तेणें बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कलाकृती आमकां दिल्यात कन्नडांतल्यान. पूण ही कलाकृती कित्याक म्हत्वाची? कारण तुमी पळयलें ही कलाकृती बरयतकच ताच्याच समाजान वा ताच्याच वाठारांत ताका एक बहिष्कृत केल्लो लेखक. कारण आपल्याच समाजांतले उणी धुणी तेणें सांगली संस्कारा कादंबरी. तेजी संस्कारा म्हणून मुवी फिल्मय येयल्ले आसा. गिरीश कर्नाडान ताका मुखेल भुमिका केल्या तातूंत. मुद्दम पळोवचें तुमी, अवेक्सीस अवेलेबल. म्हणटकच एकदां तो आपल्या समाजांतले उणिधुणी सांगता आसतना, आपल्या समाजांतली समस्या तत्कालीन समाज सांगता आसतना धीटपणान धैर्यपणान ते सांगता लेखक आनी तो मांडटा. तुमी जर आनीक खंयच्यो अश्यो देखी घेतले जाल्यार तस्लिमा नसरीनाची लज्जा कादंबरी. तिका निर्वासीत जावचें पडलें बांगलादेशांतल्यान भारतांत. तशें तें अजुनूय आसा, भारतांतूच आसा ती. कारण तेणी स्पश्टपणान इस्लाम इस्लाम जो धर्म आसा ताच्या संदर्भात आपली स्पश्ट मतां सांगली, मतां मांडली तेणी. आनी ती स्वता एक्टिविस्ट आशिल्ल्यान, ह्युमॅनिस्ट आशिल्ल्या कारणान वा ती स्वता एक बायलांचे प्रश्न मांडपाचो तिणें आपल्या कादंबरीत प्रयत्न केल्ल्या कारणान तिका बहिष्कृत केली. थंयच्यान बहिष्कृत करून ती दुसरे कडेन अशें स्थलांतरीत जाल्ले लेखक कितलेशेच आसात. भारतांतल्यान भायर गेल्ले लेखक आसात. वा कितले युरोपांतले लेखक जर तुमी पळयल्यार कितलेशेच दुसऱ्या देशांत वचून तांचे स्थायीक जाल्ले आसात. कारण थंयच्या तत्कालीन राजकीय वेवस्थेन वा धर्मीक वेवस्थेन तांचो तसो स्विकार केल्लो आमकां पळोवपाक मेळना. कारण तांचे तेच स्पश्ट उलयले. आतां तुमी जर पळयलें जाल्यार एक देख दिता हांव, कोंकणीन अशें कांय गजाली 2-3 जाल्ले, पण त्यो व्हडल्यो घडयल्ल्यो ना. म्हाका जशें अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान तुमी पळयलें जाल्यार कार्मेलीन कादंबरीक एका काळार विरोध जाल्लो. ती कार्मेलीन कादंबरी जेन्ना नवें गोंय हातूंत ख्रिस्तीनी उजवाडा येताली तेन्ना कांय लोकांनी, क्रिस्तांव लोकांनी विरोधूय केलो की हें मांडलां तें बरोबर न्ही म्हणून. हें जें चित्र उबें केलां क्रिस्तांव समाजा संदर्भान आनी कार्मेलाक केंद्रस्थानार धरून तें आमकां पटना म्हणून. पूण ताका सपोर्ट करपी लोक आशिल्ले. पूण ताजे उपरांत ती गोंयचो आवाज हातूंत परत नेमाळ्यान उजवाडा आयली. दिसता त्या वेळार फ्रेडी डिकोस्टान ती उजवाडा आयली. ओके. आनी रोमींतल्यान उजवाडा आयली. तेजे पयलीं ती जागाचेर आयिल्ली. पूण अशे तरेचे आमचे कडेन कांय गजाली घडिल्ल्यो आसात ज्यो उक्तेपणान आनी खूब धिटायेनपणान जेन्ना लेखक खंयच्या गजालीचेर मांडटा पळय, उलयता तेन्ना. इवन पुंडलीक अशें म्हणटा की बांबर 2 नवलिका आसा पुंडलीक बाबाक थोडोसो विरोध जाल्लो. कारण ती अशी अश्लील आसा, ती बरोबर न्ही, असलें साहित्य आमकां नाका. अश्यो गजाली घडिल्ल्यो आसात आमच्या कोंकणीनूय अशें पळोवपाक मेळटा. पूण हें सांगपा म्हटल्यार इतलेंच की जेन्ना लेखक तथ्यांक धरून एक सत्य मांडटा, वास्तवाक हात घालता आनी सांगता तो, तेन्ना तो परखडपणान बरयतना एक निर्भय जाता. पूण हांव सदांच एकदां म्हणटा की लेखकान खूब निर्भय जावपाची गरज आसा. निर्भय कित्याक? एक भंय आसता आमकां लेखकाक. कितें म्हणून की समाज विचारतलो काय आमकां, आपलो धर्म आमकां विचारतलो काय, वा खंयची एक एक्टिविस्ट संस्था म्हाका म्हजे विरुद्ध कितें आवाज काडटली काय. पूण म्हाका सदांच अशें कितें की जें बरयता तें खरें बरयतकच आनी बरें बरयतकच. तशें केलें जाल्यार तुका ती कलाकृती जी आसा ती सर्वकाळ अशी जिवंत उरता.
म्हणून आमकां कितें की धर्माचो हें आसूं प्रेशर आसूं वा राजकीय प्रेशर आसूं सामाजीक प्रेशर आसूं आनी कसलोय प्रेशर आसूं ह्या आपूण आपणाक हातूंतल्यान सोडोवन घेतलो. म्हाका दिसता इज अ मेंटल म्हणजे हांव अशें दिसता की म्हाका लेखक असो एक आपल्या आपूण आपणाकूच समजून घेवपाक जाय. आपल्याचेर आशिल्लो आपुणूच एक दबाव आसा कसलो दबाव त्याच संदर्भान जर आपुणूच विचार केलो खूब तरेन आनी आपली एक विचाराची एक सरणी जर उबी केली आणि स्वताचीच एक भुमिका तयार केली लेखना संदर्भातली वा आपुणूच एक स्वताची अशी फिलॉसॉफी तयार केली. आपूण कितें सांगतलो कित्याक लागून आपूण तें सांगता आनी कितें सांगपाक जाय ताची भुमिका म्हजी कितें आसा हें जेन्ना एक लेखक थारायता तेन्ना म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो वाटो निवळ नितळ जाता. म्हणून हांव म्हणटा कितें सदांच एक लेखनाचो एक आपलो जो परीघ आसा विशयाचो परीघ आसतलो आशयांचो परीघ आसतलो वा कितें आपूण आतां शोभाबाय कविता बरयताली आतां निबंदा कडेन आयल्या कविते कडल्यान निबंदा कडेन आयली घडी सांगून जो फुडें ती कथा बरोवंक शकता फुडें वचून एक कादंबरी बरोवंक शकता. पूण एक एकदां आपूण आपलो एक परीघ आसता आपूण कितें बरयता आतां म्हजेंच एग्जाम्पल दिलें जाल्यार हांव 70चे प्रश्न एटेंड करता अशें जाल्यार हांव विचार करतालो जो म्हादें बेसीन हें आसा कॅचमेंट एरिया आसा ती ऑलमोस्ट 2032 स्क्वेअर किलोमिटर आसा. पळयलें जाल्यार म्हणजे ज्यो ज्यो न्हंयो येवन लागल्यात आमकां तो कॅचमेंट एरिया धरता. ताच्या संदर्भान हांव सदांच चिंतता विचार करता फाटलीं 27 वर्सां भोंवता हांव येरादां ट्रॅकाच्या नदरेंतल्यान आनी कित्याच्या नदरेंतल्यान मागीर म्हादेवाच्या अभियानांतल्या नदरेंतल्यान हांव कितले कडेन कितलेशेच फावट हे सगळे 17-18 डॅम आहा थंय परत 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 वचून येयला हांव परत हांव थंय वयता. पूण अशें दिसता की ही कॅचमेंट एरिया जी आसा थंय लोक आसात आमचे लोक रावतात आमचे ह्या सगळ्या ट्रिब्युटरीचेर आनी मध्य हेजेर रावपी लोक आसात तांचे स्वताचे अशे प्रश्न आसा. 99 जेन्ना म्हादेव अभयारण्य घोशीत जालें तेन्ना आनी प्रश्न निर्माण जाले पळोवपाक. आमच्या कांय लोकांनी तुमकां हेज्या फुडें सांगलां हें आमच्या लोकांनी तर ते नो एंट्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अश्यो आमकां मेळटा. लोकांक ते अडचणी जाल्ले पळोवपाक. आतां तर वाघ प्रकल्प जालो आनी प्रश्न निर्माण जातले. हे सगळे जे आसा हांव विचार करता की ह्या म्हज्या परिसरांतले हे 2000 स्क्वेअर किलोमिटरांतले प्रश्न आसात हो म्हजो परीघ आसा आतां. पूण हांव सदांच असो विचार करतालो की हो जो म्हजो परीघ आसा 3702 स्क्वेअर किलोमिटराचो आमचो गोंय आसा तातूंतले फॉरेस्ट एरिया 33.9% आसा. तेज्या भायर आमचे कडेन वेगवेगळ्यो सेंच्युरीज आसा ती बोंडला सेंच्युरी आशी भगवान महावीर अभयारण्य आसूं सलीम अली आसूं खोतीगांव म्हादेव सेंच्युरी आसा खाजल लँड आमचे कडेन ऑलमोस्ट 19,000 हेक्टर्स ऑफ लँड आसा इतली आनी तेज्या भायर मागीर कोस्टल एरिया आसा. म्हणटकच इल्लेशें गोंय आसा पळोवपाक. पूण ह्या सगळ्यांक लागून अनेक प्रश्न आमच्या गोंयांत आसा. कितलेशेच प्रश्न कोस्टल एरियेक कितलेशेच वेगळे प्रश्न आसा. सेंच्युरीज ज्यो जाल्यात आनी आतां वागडे प्रकल्प जातकच आनी प्रश्न निर्माण जावपाचे आसा आनी मागीर सेटलमेंट झोन आसा कळ्ळें न्ही. तातूंत मागीर आनीक अनेक प्रश्न निर्माण जाल्ले उदकाचे प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा. मागीर जमनीचे प्रश्न कितलेशेच स्कॅमा भायर सरतात आमकां पळोवपाक मेळटात. इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा हें सगळें जर हें जें आसा आनी गोंयांत जावपी झपाट्यान जावपी वेगळी स्थित्यंतर आसा. कित्याक सांगता कारण हातूंत अनेक प्रश्न आसा ज्वलंत प्रश्न निर्माण जाता जेणे करून आमी जेन्ना हांव फक्त 70 विशीं विचारता तेन्ना आमकां एकंदर गोंया विशीं आमकां विचार करपाक ते प्रश्न आमी लेखनांतल्यान मांडले आनी बरी संद आसता निबंदांतल्यान मांडपाक बरी संद आसता नाटकांतल्यान ते प्रश्न मांडपाक बरी संद आसता आमच्या कथेंतल्यान आनी कादंबरींतल्यान प्रश्न वेवस्थीत मांडपाक. आनी हे जे प्रश्न जर आमी एटेंड केले हे वेगवेगळी स्थित्यंतर आसा मागीर उदकाचें डायवर्जन आसात मागीर आमचे कडेन धरणां आनी बाकीच्यो गजाली आसा. पूण हे जे प्रश्न जे आसा ते प्रश्न जर आमी लेखकान जर बरे पद्दतीन एटेंड केले इल्ल्याशा गोंयांत अनेक प्रश्न म्हाका एकदां काजरो फिल्माचें जें स्क्रिनींग जालें मुंबयन आनी म्हाका एक प्रश्न केलो की इज दॅर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन इन गोवा काय म्हणून विथ रिलेटेड टू कास्ट संदर्भान. हांवें प्रश्न केलो दॅर इज एन नंबर ऑफ प्रश्न आसात अशेच तरेचे एन आमी फक्त एटेंड करपाक जाय आमी परत ते सोदपाक जाय. ते प्रश्न घडी तुजे कडेन येवचे ना बरोवपाक ते आमी एटेंड करपाक जाय. ते कशें एटेंड करप आनी कशे पद्दतीन ते साहित्यान आपलें मांडप ही त्या लेखकाची
हें आसा चॅलेंज आसा वा ताच्या लेखन एक आव्हान आसा. म्हणटकच आमी सदांच लेखक एक मानवी मूल्यांचो पुरस्कार करतात. खंयच भेद जावचो न्ही, धर्माचो भेद जावचो न्ही, तांतया पावंड्याचेर भेद जावचो न्ही, प्रांता भेद जावचो न्ही. आनी हें जेन्ना मानवी मूल्यांचो जेन्ना आमी लेखक म्हणून त्या पुरस्कार जेन्ना करतात तेन्ना एक स्वताक एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आमी घेवपाक जाय. म्हाका अशें दिसता की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सरकारा कडल्यान न्ही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धर्मा कडल्यान न्ही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आपल्या कडल्यान घेवंक जाय पयलीं. तसो तरेन आपणाक तयार करपाक जाय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तुज्या कडल्यान मेळोंक जाय. म्हणून हांव म्हणटा सुरवातेक म्हणलेलें की आमी निर्भय जावंक जाय. निर्भय म्हणल्यार कोणाचो भंय धरून न्ही, स्वता आपूण कितें बरयता, आपूण कितें एटेंड करपाक जाय बरोवपाक, तें जर आमी ताचो विचार केलो आनी तो एटेंड केलो आमी त्या चौकटींतल्यान भायर सरतले. खूब बरें दिसता की हांगसर ह्या पुस्तकाचें चक्र म्हणल्यार एक सर्कल, चौकट म्हणटना 4 कोनशे मेळटा. त्या 4 कोनशान तुका लिपूंक मेळटा. चौकट एक आसता न्ही, तें लिपूंक मेळटा तुका, तातूंतल्यान भायर सरपाक खूब कठीण आसता. पूण हें जिणेचक्र जें आसा, जें तुजें एक हें आसा, वर्तूळ जें आसा, तें वर्तूळ खूब म्हत्वाचें लेखका खातीर. कारण जो लेखक, हांव सदांच फाटीं म्हटलां, एक जो लेखक जात, धर्म, प्रांत, देश हाची चौकट मोडटा आनी ती मोडूंक जाय म्हाका लेखकान दिसता. तूं जर खूब विरून गेलो जातींतल्यान, तूं त्या धर्मा विशीं खूब जर तातूंत रुतून गेलो वा खंयच्या प्रांता विशीं, देशा विशीं प्रेम आसूंकूच जाय. पूण जेन्ना तूं मनशाक मनीस म्हणून जेन्ना पळयता, खंयच्याय जातींतलो, धर्मांतलो, प्रांतांतलो, तेन्ना लेखकाक बरोवपाक एक हुरूप येता. हे लेखकाक बरोवपाक एक तूं त्यो सगळ्यो अश्यो शिमो हुपून तूं त्या मनशा कडेन वा त्या विशिश्ट धर्मांतल्या जाती मनशा कडेन तूं पळोवंक शकता. म्हणून म्हणटा की आमचें लेखन जर अनुवादीत जावन दुसऱ्या भाशांनी वचूंक जाय जाल्यार जात, प्रांत, धर्म, देशाचो हुपून जें लेखन सर्वदूर पावता तेंच फाल्यां अनुवादीत जावन सर्वदूर पावतलें. तुमी मुद्दम पळयात, जी आयज बऱ्यांतली बरें साहित्यीक, सर्जनशील साहित्यीक जे आमच्या भाशेन आयलां, तें भारतीय आसूं वा खंयच्या देशांतले आसूं, हें आसूं, तेजें क्रायटेरिया कितें आसता तें मुद्दम पळयात. खंयचें पुस्तक येवंक ना आमचे कडेन, खंयचें पुस्तक अनुवाद जावन आमच्या भाशेन आयलें ना. खंयचें पुस्तक आयलां जें पुस्तक हांव सांगल्या त्या गजाली विशीं खूब खोलायेन तेजेर लेखकान विचार केला, ती पुस्तकां आमचे कडेन आयिल्लीं आसा. आनी ती पुस्तकांच आमची कोंकणींतल्यान दुसऱ्या भाशेन वयतली. एक श्रीधर कामतीन एकदां आपल्या भाशणान दिसता तें युवा साहित्याचे अध्यक्ष आशिल्ले, युवा साहित्य संमेलन, तेन्ना ते एक विचार मांडिल्लो. कितें म्हणून? बी ब्लॅक म्हणून. बरोबर न्ही? ती बी ब्लॅक म्हणून म्हाका दिसता मडगांव जाल्लें काय दिसता, मातशें जालें. ब्लॅक इज ब्युटी म्हणून आनी बी ब्लॅक म्हणून. आतां तेणें कित्याक लागून तें म्हणिल्लें त्या वेळार? कारण बी ब्लॅक म्हणटा तेणें म्हणिल्लें त्या वेळार म्हाका याद जाता तें सांगता की तो म्हणटालो की काळो जो आसा, रंग आसा, तो काळो रंग कसो जाता तयार? की सगळे रंग भितर येता, तो तांबडो, निळो, विळो सगळे मिळून तो काळो जाल्लो आसा. म्हणटकच एक काळेपण जसं आमी सदांच काळेपणाक दुस्वास करतात, काळ्या मनशाक दुस्वास करतात, हो काळो हो एक अशूभ रंग म्हणून म्हणटा. पूण हांव म्हणटा की त्या सगळ्या त्या काळ्या रंगान सगळे रंग तर आसपाविल्ले आसा. म्हणून आमी पासून लेखकांनी अशे सगळे रंग आमी आपणावपाक जाय. सगळे रंगाच्यो छटा आमी आमच्या जिवनान हाडपाक जाय. तुका एक वेगळी नदर मेळटली दुसऱ्या कडेन पळोवपाची, मनशाक मनीस म्हणून पळोवपाची, वा एका विशिश्ट प्रांताक प्रांत म्हणून पळोवपाची, एका विशिश्ट धर्माक धर्म म्हणून पळोवपाची. हें जेन्ना हें सगळें येतलें तुज्या कडेन तेन्ना तूं चड सशक्त जातलो, चड तांकीवान जातलो आनी तुजे विचारसरणी जी आसा ती तुमकां बरे तरेन मांडपाक मेळटली. म्हणून म्हणटा की बरें साहित्य जें आसा सदांच लोक वाचतले आनी लेखकाची याद सदांकाळ उरतली. पुंडलीक नायकाची कादंबरी आजच्यो 77 उजवाड आयली, पूण म्हाका दिसता 20 वर्सां तिका व्हडलीशी चर्चा जाली ना. तेची चर्चा केन्ना जाता? 2000 उपरांत चर्चा जावपाक लागली. 20 वर्सां चर्चेन आयली. आनी पुंडलीक एकदां म्हणटा बीन केन्ना आमकां आपूण आनी चड बरोवपाचो, आनी कादंबरी बरोवप. एका मुलाखतीन म्हटलां न्ही, दिल्ली मुलाखतीन, तो म्हणटा की ही कादंबरी आपणाक जर बरी म्हणून सांगिल्ली जाल्यार आपूण आनी कादंबरी बरयतलो. हें ताचें मत.
पूण एक एकदां कादंबरी अशी आसता की हो खंयचें एक पुस्तक 20 वर्सां उपरांत, 50 वर्सां उपरांत, 100 वर्सां उपरांत लेगीत वाचक वाचतात. शणै गोवान जे साहित्य बरयलें 1910 साहित्य बरोवपाक लागलो आनी 46 पर्यंत ताणें तें बरयलें साहित्य बरयलें. पूण तेजी खरी तोखणाय वा खरें तेजें पारायणां केन्ना जावपाक लागलीं म्हाका दिसता 70 उपरांत, 70-80 उपरांत. सर्वदूर पावले, सगळ्या मेरेन पावले. तेणी मांडिल्ले विचार आमी आत्मसात केले. तेणी सांगिल्ली दिशा आमी पळयली, कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा तो. तेणी मांडिल्ले मुद्दे आमी 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 अभ्यासले, ताचें चिंतन जालें, मनन जालें आनी कोंकणी चळवळ मुखार वचपाक कितलो आदार जालो. म्हणून म्हणटा कितें की लेखकान बरें बरोवचें. तुमी म्हणटाले बरें बरोवचें, कितें बरोवचें, जण एकल्यार आपआपलें डेफिनेशन थारोवपाचें कशें बरें बरयतलो. कारण म्हणून हांव म्हणटा की बरें बरयतलो जाल्यार आपले जो परीघ आसा, हांव परीघ म्हणटा तुजो अनुभवाचो परीघ आसा, तुजो वाठार आसा. तशें हांवें म्हटलें म्हाजो 2000 स्क्वेअर किलोमिटराची व्यापक असो एक हांव विचार करता सदांच ह्या गजालीचो. तेन्ना लेखकान आपलो वाचनांतल्यान आपलो परीघ वाडोवचो. बरें वाचचें, वेगवेगळ्या भाशांतले वाचचे, बरे बरे ग्रंथ आमचे कडेन अवेलेबल आसा, तेजी चिंतन मनन करचें. अशें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी साहित्यान आनी चड बरी पडटली. आनी आयज गरज आसा, म्हाका दिसता आमी ऑलमोस्ट काल तरी एक स्टेटमेंट केलें, 3 दिसांक एक पुस्तक प्रकाशीत जाता कोंकणी. 3 दिसांक एक पुस्तक. आनी ऑलमोस्ट आमचे कडेन 150 पावंडांची पुस्तकां प्रकाशीत जाता. नॉट ओन्ली इन गोवा बट कर्नाटकान जाता, मुंबयन जाता, मागीर केरळाकूय जाता. इतलीं पुस्तकां मोठ्या संख्येन येता. ही 150 पावणे 200 पुस्तकां एवरी इयर येता. तातूंतली म्हाका दिसता एटलिस्ट बऱ्यांतली बरी 10 पुस्तकां, 15 पुस्तकां जे लेखक बरयतात ती अनुवादीत जावन सर्वदूर पावूंक जाय. आनी अशें जालें जाल्यार भारतीय साहित्यान ताची चड भर पडटली आनी ती पडूंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणटकच हांव खूब खूब परबी भेटयतां आमच्या शोभा फुलकर बायक. कवितेन केल्लो तुजो प्रवास निबंदा मेरेन पाविल्लो आसा. कारण आमच्या निबंदान खूब बरें तुका सांगूंक मेळटा, व्यक्त बरे पद्दतीन जावपाक मेळटा, चड बरें सांगूंक मेळटा. कवितेन थोडेंशें लिमिटेशन पडटा, उतरांचें लिमिटेशन पडटा. पूण निबंदांतल्यान तूं स्वताक विस्तारीत करता. तुका आनी बरें सांगपाक तुका आनी चड बरें मेळटा, विस्तारान सांगपाक मेळटा. पूण म्हाका निबंदां इतलेंच मर्यादीत घालूं नाका. जर तुजे कडेन जे अनुभव आसा ते जर बरे कथेंतल्यान तुका मांडपाक निश्चितूच मांडचे. आनी फुडें वचून जर ते कादंबरींतल्यान तुका जर मांडूंक मेळ्ळें, एखादे ल्हानशे कादंबरींतल्यान. आतां कादंबरी म्हणटाच तुका 150 पावणे 200 300 400 पानांची आयज बरोवपाची गरजच ना. एक पावणे 200 150 125 पानांची कादंबरी आयज कितल्योश्योच जातात, बरयतात आनी त्यो बऱ्यो पॉप्युलरूय जातात. अशे तरेन तुमी तुजें भावविश्व जें आसा, अनुभव विश्व जें आसा, तुका जाल्ले त्रास, तुका अनुभवल्ले गजाली तुमी मुद्दम कादंबरींतल्यान त्यो मांडच्यो. तुजो फुडलो प्रवास आसा अशें मानता. त्या निमतान बऱ्यांतलें बरें साहित्य वाचचें आनी आमच्या जाणकारां कडल्यान जाय जाल्यार मार्गदर्शन घेवचें. आसात आमचे कडेन लेखक. पूण स्वचो अभ्यास करतकच तुका एक वेगळी दिशा मेळटा. ती दिशा घेवन तूं मुखार वचचें अशें हांव म्हणटा. आनी हांव थांबता ह्या वेळाचेर आनी खूब खूब परबी भेटयतां, लेखकाक भेटयतां, त्याच बरोबर परिक्षकाक हांव असो पब्लिशर आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. ताचे म्हाका दिसता 200-250 टायटल्स जाले आसपाक जाय, मोर दॅन दॅट. आयज असो एक आमकां पब्लिशर आसा संजना प्रकाशन, जो सातत्यान पुस्तकां प्रकाशीत करता, मागोन घेवन पुस्तकां प्रकाशीत करता. पुस्तक दी म्हणून तो फाटीक लागता. म्हाजे फाटीक लागला आतां, म्हाका पुस्तक दी म्हणून. म्हाका दिसना अशे प्रकाशक फाटीक लागपी. हेज्या पयलीं कोंकणी आशिल्ले काय म्हणून. आनी बरें सांगलें की रॉयल्टी कितें तरी कोणें अग्नीन बाबान एक रॉयल्टीचो प्रश्न काडलो की कोंकणीन कोण रॉयल्टी दिता काय म्हणून. आनी म्हाका दिसता रॉयल्टी दिवपी संजना प्रकाशन हें एक प्रकाशन संस्था आसा. कारण कोंकणीन रॉयल्टी आमकां मेळना. रॉयल्टी दिवपाची आमचे कडेन पद्दत ना, कळ्ळें न्ही. म्हणजे जो पुस्तकां वाचून जो विकून जो शॅर मेळटा तातूंतले इल्ले पयशे लेखकाक मेळचे. कोणाक मेळ्ळे ते खबर ना म्हाका.
पण म्हाका दिसता ही पद्दत बरी पद्दत सुरवात केल्ली आसा आमच्या संजना प्रकाशनान. ताका हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां हांव शोभा फुलकराक परबी भेटयता, कारण हें खूब सुंदर पुस्तक आमकां दिल्लें आसा. आनी अग्नी बाबाक हांव धन्यवाद म्हणटा, कारण इतली विस्तारान तुमी प्रस्तावना बरयल्ली आसा. म्हाका दिसता 7-8 पानांची प्रस्तावना तुमची आसा आनी विस्तारान बरयल्ली आसा. म्हणटकच हें पुस्तक पुस्तक वाचता आसतना प्रस्तावना मुद्दम वाचात, जेणे करून तुमकां एका खूब अभ्यासवृत्तीन बरयल्ली प्रस्तावना तुमकां खूब आवडटली अशें म्हाका ह्या वेळाचेर सांगन दिसता. आनी हांव खूब खूब धन्यवाद दिता शोभाबायक. फाटले फावटी एका कविता संग्रहाच्या पुस्तक प्रकाशनाक म्हाका ते आपयताले पूण हांव पावलो ना. पूण ह्या वेळा म्हणपाक येवपाकूच जाय. आनी डेट 2 म्हयन्या पयलीं म्हाका सांगिल्लें तेंच्यांनी म्हाका ह्या कार्यक्रमाक जाय म्हणून. म्हणटकच देव बरें करूं म्हणटा शोभाबाय, तुमच्या कार्यक्रमाक म्हाका आपयला हांगसर आनी म्हजी 2 उतरां हांगसर उलोवपाक, मत व्यक्त करपाक, अभिव्यक्त करपाक एक संद दिली तुमच्या मुखार. हांव धन्यवाद दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव थांबता. देव बरें करूं सर. आता हांव मागता कार्यावळीचे अध्यक्ष आणि इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा पणजीचे अध्यक्ष भौमानीस दशरथ परब हांणी ह्या वेळार आपले मनोगत व्यक्त करचे. मंचेर उपस्थित सगळे मान्यवर, म्हजो मित्र आनी व्हड लेखक प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, जे गोवा विद्यापीठांत कोंकणीचे प्राध्यापक म्हणून काम करतात. तांची अनेक पुस्तकां हांवें वाचल्यात आनी तांची पुस्तकां ही भोवतेक सगळी आमच्या सत्तरीत व्हांवपी न्हंयाचेर बरयल्ली आसा आनी सुंदर. आनी त्या पेक्षा पुस्तकां चड म्हाका आवडली आनी मुद्दम मागुनूय व्हेलो ताजे कडल्यान. ती सगळी चित्रां पळय आसा, न्हंय व्हांवता दोनूय बाजू, तो परिसर, हे सगळे तांच्या पुस्तकांत पळोवपाक मेळटा. सुंदर उतरां तांची. अशे म्हजे मित्र डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, जाणें आतांच अगदी योग्य अशा शब्दान बाय आमचे फुलकर यांच्या ह्या पुस्तकाचेर ताणें आपले विचार व्यक्त केले. म्हाका खूब बरें दिसलें. तें पुस्तक म्हाका ताणें दिलें पूण तें हांव हांगाच विसरून गेलो वचून. पुन्हा येवन वयर व्हेलें, वाचतलो आनी पळयतलो. म्हाका तें वाचपाकूच जाय आसलें, कित्याक प्रस्तावना हांवें वाचली, एकदम सुंदर आसा आनी वाचतलो म्हूण. पण आमच्या थंय म्हज्या गांवांत नाटकां आनी जात्रा बित्रा असल्या हातूंत बरोबर वाचपाक मेळूना म्हूण येतना हांवें थोडें चाळून पळयलें. म्हाका उलोवपाक जाय आसलें पण आयज हांव उलोवचो ना. हांव पुन्हा म्हज्या घरा कडेन तें वाचतलो आनी कांय हें आसा तें म्हाका हांव एन्जॉय करता तें पुस्तक. सुंदर बरयता तें. आनी अली कडेच हांगा एक कवी संमेलन जाल्लें. त्या कवी संमेलनांत ताणें आपली कांय कविता सादर केल्ल्यो आनी तें बी सुंदर आसली. अशे सगळे लोक व्यासपिठार आसा ते. आमचे म्हजे मित्र अनंत अग्नी, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आनी ह्या कोंकणी चळवळींत आतां फुडाकार घेवपी अशे साहित्यीक आसा. आनी नयना आडारकर, जाका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार अली कडेच मेळ्ळा आनी तांच्यो कविता, बाल कविता, कथा आसात, सॉरी, त्यो आसात. आनी संजना पब्लिकेशनचे आतां तांसून ते पळय गेले, पण ते तांचे अनेक वेळा हांगा आमची भेट जाता. अली कडेच ते आयिल्ले की ताणें बी एक मोठो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. दुसरे हाजे फुडें
म्हज्या समोर बसलेले आसा म्हजे मित्र माधवबाब बोरकर. बाकीबाब बोरकराच्या परंपरेंतले हे दुसरे बोरकर आसा. आमचे खूब जुने मित्र आणि अलीकडेच कोंकणी हाचे साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आसले. तांकां म्हज्यो शुभेच्छा. तांकां हाचे पयलीं हांवें फोन केल्लो, ताणें फोन घेवना आनी शुभेच्छा धाडल्यो. तर बाकी सगळे अनेक कवी आसा, सगळ्यांची नांवां घेना हांव, कित्याक एकट्याची घेतली दुसऱ्याची नाका. सगळे वळखीचे म्हाका दिसता. आनी ह्या कार्यक्रमाक अतिशय सुंदर अशें विवेचन जाल्लें आसा. आमचे प्रकाश बाबान तें सगळें सांगलां. अनंत अग्नींतय आपले विचार व्यक्त केल्या, बरें केले आनी ते आमी आयकले. आनी म्हाका दिसता आमी सगळे जाण हें पुस्तक वाचपा कडेन आतां आमचें लक्ष आसपा जाय. आमी वाचुया आनी तें एन्जॉय करुया. आनी आमी अशीं तांचीं पुस्तकां वाचलीं जाल्यार तांकांय बी बरी स्फूर्त येतली. ते अनेक पुस्तकां बरयतलीं. म्हाका पयलींच ती मेळ्ळी तेन्ना हांवें ताका म्हटलें, गो तूं फुलकार. म्हणजे हांव 6वी आसतना म्हजे बरोबर एक फुलकार म्हूण आसलो. ताका विचारलें, तो तुजो कोण? तो म्हणलें, हय न्ही आमी फुलकार. मागीर कितें सांगलें म्हाका ताणें. आनी आमच्या भागांत, त्या भागांत आनीक फुलकार म्हणून वाघुर्मे आसा. आनी ते खरोखर फुलांचो वेवसाय करताले म्हणून हांवें ताका म्हटलें तें. पण म्हज्या बरोबरीचो एक प्रकाश फुलकर म्हणून आसलो. तो म्हजे बरोबर शिकतालो 1972 पर्यंत आनी SSC पर्यंत, 71 पर्यंत. आनी तो 6वेरेचो. तें नांव म्हाका तशेंच आसलें. कितलो वेळ जालो हांवें फुलकार म्हणून नांव आयकूंक नासलें. हे आयले पयलीं म्हाका सांगलें फुलकार म्हणून. अरे हांव म्हणलें फुलकार. मागीर ते कवी संमेलनान हांवें ताका आमी आपयलें. कवी संमेलनांतय ताणें भाग घेतलो. तर अशें बरो योग आज म्हाका आयलो हांगा. आनी बरे विचार आमच्या प्रकाश बाबाचे, अग्नीचे आयकले आनी म्हाकाय बी स्फूर्ती येयली की ताजे सारकें आतां हांवूय बी बरयतलो. बारीक बारीक पूण मोलादी. धन्यवाद. आनी ह्या जे सूत्रनिवेदन करपी बाय किरण पालकर हांकांय हांव शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. देव बरें करूं सर. आतां आमी कार्यावळ मुखार व्हरतना मानेस्तान आमच्या यादिस्तीक भेटयतात. मागता शोभा फुलकार हांचे कडेन की तांणी मानेस्तान यादिस्तीक भेटोवची. ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष श्री दशरथ परब हांकां ही यादिस्तीक भेटोवची. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकां यादिस्तीक भेटोवचे. कार्यावळीचे मानाचे सोयरे भौमानेस्त अनंत अग्नी सर हांकां यादिस्तीक दिवचे. ह्या कार्यावळीची मानाची सोयरी भौमानेस्त नयना आडारकर हांकां यादिस्तीक दिवचे. आणि ह्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन केले बाय किरण पालकर. देव बरें करूं मॅडम. कार्यावळीच्या निमण्या पावण्यार हांव सगळ्या मानेस्तांचे हांगा उपकारी आसा. तुम्ही तुमचो
तुमचो मोलादीक वेळ दिवन ह्या कार्यावळीची सोबाय वाडयली. पयले सुवातेर ह्या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रकाश पर्येकर जांणी वेळांतल्यान वेळ काडून हांगा सुंदर अशे विचार अभिव्यक्त केले, तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्यावळीची मानाची सोयरी भौमानेस्त नयना आडारकर मॅडम आनी मानाचे सोयरे भौमानेस्त अनंत अग्नी सर हांकांय हांव दिनवासता. ह्या कार्यावळीचे अध्यक्ष भौमानेस्त दशरथ परब सर हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी सगळे व्हडा संख्येन आमच्या आपोवण्याक मान दिवन हांगासर हाजीर रावले, तुमचे आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें जाहीर करता. सगळ्यांक च्यायेची भायर वेवस्था केल्ली आसा, च्या पिवनूच सगळ्यांनी वयचें. देव बरें करूं.